मये केळबाय वाड्यावयल्या गोसावी वाड्यार श्री पांडुरंग मुर्ती स्थापनेचो 4थो वर्सुकी दीस मनयलो। एकादस मनयतना भावीक बायलांनी तशेंच गणेशनाथ मठ समितीच्या भक्तगणांनी दिंडी घालून पवित्र भावना अर्पिल्यो। गोसावी समाजाचे वतीन हो उत्सव जाता। मये केळबाय वाड्यावयल्या गोसावी वाड्यार गणेशनाथ मठ समितीन उबारिल्लें पांडुरंगाचें मंदिर आसा। 4 वर्सां आदीं तेची स्थापना जाल्ली। त्या उपरांत पंढरपूरच्यान नवी मूर्त हाडून तिची प्रतिश्ठापना केली। आयज हे मुर्तीचो 4थो प्रतिश्ठापना दीस। ह्या निमतान वाठारांत भोव पवित्र आनी खोशयेचें वातावरण तयार जाल्लें। बायलांनी आनी भक्तगणांनी घाल्ली दिंडी पळोवप्यांक आकर्शीत करताली। गणेशनाथ मठ समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हांगा जातल्या उत्सवांची आनी विधींची म्हायती दिली। पळयात। जेन्ना ही मोठी जी आहे वास्तू उबी दिसता ती आयज गणेशनाथ महाराज त्याच्या हेचे वास्तू ही उबी दिसता। आयज पळय तेन्ना हो पांडुरंग आयज ते जेन्ना ती पयलींची जी ल्हान मुर्ती आसली ती मुर्ती जेन्ना ती तेणी गणेशनाथ महाराजान तेन्ना ती स्थापन केली। आयज ती मुर्ती जेन्ना अशें हे आमचे समाज जो जेन्ना हे मोठे जाले भुरगे तेन्ना भुरग्यांनी समाज ही जी मुर्ती आसा ती बारीक आसा म्हणून सगळ्यांच्या मतान आयज जे समाज जो आसा आमच्या त्या सगळ्यांच्या मतान ही जी मुर्ती आसा ती आमी मोठी करूया म्हणून ती जी मुर्ती आसली ती पंढरपुरा आमी व्हरोन त्या तिर्थान सोडून आयज जेन्ना ती दुसरी मुर्ती जी आसा ती पंढरपूरसून आमी घेवन येयल्ली आसा। आयज जे 4 उत्सव जाता। आयज हे 4थो वर्धापन दिन। आयज हे 4थो वर्धापन दिन म्हणजे आमचो मोठ्या प्रमाणात उत्सव जाता। जेन्ना ही मुर्ती जी स्थापन केली त्या पासून हो 4थो वर्धापन दिन। तसोच आयज भंडारो जाता हांगा, तशी एकादस जाता। आयज प्रत्येक वार जो आसा तो ज्या गणेशनाथ महाराजान जे आज फुडें परंपरा घालून दिल्ले आसा त्यो आमी आयज समाज बेरेसतात, पुस्तक वाचता आनी भजन करता। त्या प्रमाणे आयज जे एकादस ज्यो आयज म्हयन्याक 2 एकादशी येता त्यो आमी एकादशी आयज हांगा बऱ्यो दिंडी खेळटा। आनी आयज वाडविळाच्या तर्फे ही परंपरा ही चल्लेली आसा ती ल्हानांची ना परंपराची म्हणजे जवळ जवळ आज पासून तर म्हाका खबर आहा की 3 पिळगी जाल्लेली आसा ही परंपरा चल्लेली आसा। राम बाबानी वाडकर हाणी ही परंपरा देवाची पाडूंक चलिल्ली आसा। अशे तरेन हो उत्सव बाळगोपाळांनी केल्लो आसा आनी बाळगोपाळांक देवान मानून घेतलेले आसा। आज हांगा गोसावी वाड्याचेर श्री गणेशनाथ महाराज मठाच्या 4थो वर्धापन दिन सोहळ्याच्यो हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। आनी हो जो मठ आसा हो हांव आतां गेली 7 वर्सभर जाले आमी ह्या मठान येत आसा। सोमार आयले, बेरेस्तार आयले। खूब बरें दिसलें की हो जो समाज आसा तो सगळो समाज हो एकी कडेन आसा। कारण दर सोमार आनी बेरेस्तार जे हांगा जाता ते सगळे हे जे लोक आसा गोसावी जे लोक आसा ते सगळे एकी कडेन येता आनी म्हाकाय बरें दिसलें आनी प्रसन्न वातावरण कशें हांगा आसा हे सगळ्या लोकांनी तयार केल्लें वातावरण आसा। गोवा 365 खातीर मयेच्यान महेश गोवेकार।